मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान नव्या जुवारी ब्रिजाच्या कामाची तपासणी केली। केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी 29 डिसेंबराक म्हटल्यार बिरेस्तारा उक्तावण करतले। ताणे सांगले आदी 26 वेर हे उक्तावण जावपाचे असले। आयच्या जुवारी ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन आणि इनॉग्रेशन फर्स्ट फेजीचे इनॉग्रेशन म्हणजे बरोबर आमचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर निलेश काब्राल, कॉन्ट्रॅक्टर जोशी, पीसी, पीडब्ल्यूडीचो सगळो स्टाफ सगळे जण आसा। फर्स्ट लेनीचे म्हणजे फर्स्ट फेजीचे जुवारी ब्रिजाचे इनॉग्रेशन 10 वरांचेर प्लॅन करता। ह्या इनॉग्रेशनाक आमचे पीडब्ल्यूडी रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणजे श्री नितीन गडकरीजी, जे खरे आर्किटेक्ट ऑफ दीस ब्रिज किंवा खरे ज्यांच्या विजनरी नदरेंतल्यान गोंयाक येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे मेळपाक शकलें अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी। आमी नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा कनेक्टिविटीचेर सातत्यान उलयता आनी तेजी मेन ब्रिज जर खंयचो आसत जाल्यार तो जुवारी दुसरो ब्रिज आशिल्लो आनी त्या दुसऱ्या ब्रिजाचो फर्स्ट फेज लोकार्पण करता। त्याची लेंथ इज ऑलमोस्ट 13.2 किलोमिटरची लेंथ and which is an almost erected जी elevated जी आसा, elevated is an 8.20 kilometers ही elevated आशिल्ली। तेजी कॉस्ट 2530 कोटी ही त्या टोटल प्रोजेक्टाची कॉस्ट आशिल्ली।